नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मामागाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरकारी नोकरी खातीर आता 1 ते 2 वर्सांचो कामाचो अणभव सक्तीचो नेमणूक नेम बदलपाचोय चल्ला विचार, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। काम करून लेगीत नोकरेची शाश्वती मेळना जाल्यार कॅम्पस इंटरव्यू जायच कोणाक, वेर्णाचे IFB-AC प्लांटाच्या कामगारांचो प्रश्न। कोलवा दर्यादेगे वयल्या बेकायदेशीर दुकानांचेर पर्यटन खात्याची कारवाय, सुमार 30 दुकानां उडयली मोडून। रेल्वे रुळाच्या दुपट्टीकरणाचेर घेवची पडटली भौशीक सुनवाय, म्हणटा कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज। आनी विमानतळा खातीर जमीन गेल्ल्यांक नोकऱ्यांक दितले पयले प्राधान्य, सांगता पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार। आता पळोवया खबरो विस्तारान। आता मेरेन गोंयान चुकीची संकल्पना आशिल्ली नोकरी जाय आसली जाल्यार लोक मंत्र्याकडेन वा आमदारांकडेन धाव मारताले, मात आता ह्या फुडें ताची गरज पडची ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जॉब फेराच्या उक्तावण वेळार सांगले। ह्या फुडें दर एक नोकर भरती ही नोकर भरती आयोगाच्या वरवीं जातली अशें मुख्यमंत्री सांगता। तशेंच सरकारी नोकरी जाय आसली जाल्यार उण्यांत उण्या 1 वर्साच्या खाजगी क्षेत्रांतल्या अणभवाची सक्ती करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। सिक्युरिटी आपल्या फॉरेस्ट सर्विसेस, कारण जे आपल्यो सर्विसेस खूप बऱ्या पद्धतीत जर गव्हर्नमेंटाक कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक शकता आसत जाल्यार त्यो खऱ्याच बऱ्यो सर्विसेस इन फ्युचर गव्हर्नमेंटाक दिवपाक शकतले। हांव एक कित्याक सांगता तर तेका ट्रेनिंग जाता, तो स्किल जाता, तेका कळटा काम कितें करपाचें तें, आनी एखाद्याक जेन्ना गव्हर्नमेंट डायरेक्ट जॉब मेळटा त्या जॉबाची तेका किंमत उरना। म्हाका बाबूश सांगतालो आता बंद करपाक जाय म्हणून, म्हणजे आमदार आनी मंत्री जॉब दिवंक शकना आनी जॉब दिवंक शकना ह्यान फुडें बी। खरें म्हणजे आतापर्यंत गोंयांत रॉंग कन्सेप्ट आसलो, म्हाका नोकरी जायी जाल्यार हांव आमदाराच्या घरा कडेन वयतालो, बट हाज्या फुडें म्हणजे आपल्याक नोकरी जायी आसत जाल्यार डायरेक्टली स्टाफ सिलेक्शनाक एप्लाय करपाचें, कोणाच्याच घरा कडेन वचपाचें बंद। समेस्त सगळ्या भुरग्यांक सांगता हाज्या फुडल्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट गव्हर्नमेंटांतल्यो 100% रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतूच जातल्यो, जावं त्यो MTS आसतल्यो, LDC आसतल्यो, बाकीच्या खंयच्याय ग्रेडींतले ऑफिसर किंवा क्लार्क, ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामींतल्यान भरले वयतले। म्हणजे जो बेस्ट कोण आसा, जो बेस्ट परफॉर्म करता तोच सिलेक्ट जातलो, कारण ते जावपाची गरज आसा। म्हणून तर हाज्या फुडें जे गव्हर्नमेंट जॉब जे भरतले ह्या गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो। आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले की पास जालो काय आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून। तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव, ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जाणांनी म्हणजे अकाउंट आनी बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले, ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी PSIचे पोस्ट ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलींच एप्लाय करताले, बट ह्या फुडें ते चलचे ना। कंपल्सरी गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स मिनिमम टू मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी उरतलो, म्हणजेच जेणे करून सगळे भुरगे हे प्रायव्हेट सेक्टरात 1 वर्साचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचे पडटले। डायरेक्ट गव्हर्नमेंटाक जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो। आमी म्हणटा की त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमकां सरकारातूय बी बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो, स्किल्ड ह्युमन पॉवर मेळटलो। ताच्याच खातीर आमी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे इवन दो गव्हर्नमेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांतले RR म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आमी बदलपाचे ठरयल्या। गेल्या 30 वर्सांक ह्या रुल्स अँड रेग्युलेशन्स बदलूंक नासले, जशी नवीन क्वालिफिकेशन्स येता तशें आमकां रुल्स रेग्युलेशन्स बदलपाचे पडटा। वेर्णाच्या IFB-AC प्लांटाच्या 130 कर्मचारी नोकरेच्या अनिश्चिततेक लागून काम बंद केलें आनी संपार गेलें।
ह्या समस्येक लागून कामगार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची लेगीत भेट घेतले अशें म्हणटात। तशेंच थळाव्यांक नोकरे पासत वंचीत दवरपाक कंपनी कोल्हापुरांत ह्या नोकरेचे इंटरव्ह्यू घेतात अशें ताचें म्हणणें। पयलीं 3 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्ट करतना सांगलेलें की 3 वर्सां जालीं म्हणटूच तुमकां मायट बी कन्फर्मेशन दिवपाक शकता नाजाल्यार काडूंकय शकता, पूण कंपनी काडच्या पयलीं तुमकां 3 म्हयने नोटीस पिरियड दितले की तुमकां काडटा किंवा एक्सटेंड करता म्हणून। आनी तांकां सांगपाची सुद्दां मात्तूय तयारी नाशिल्ली। आमी जेन्ना बोवाळ केला कितें जाता आमचे लागीं पावता तेन्ना तेंच्यांनी मिटींग घेवन आमकां डायरेक्ट सांगलां की तुमकां 1 वर्सा खातीर एक्सटेंड करता, तुमी एक जाल्यार ते एक्सेप्ट करचें, एक्सटेंड करूनय कितें जॉब गॅरंटी ते दिवपाक रेडी ना जाल्यार ते म्हणटा एक्सटेंड तुमकां करपाचें ना, तुमी सोडून वचपाक शकता दुसरे कडेन। आमी हांगा सोडून 3 वर्सां रातीचे दीस काडले, आमी हांगा पर्सनल आमचो टायम घातला, आमची हॉलिडे सुद्दां हेंच्यांनी हांगा अनपेड दिवन आमी काम केल्लें आसा। हांगा हे सांगता ते आयकलां। हांगा अशें ना की आमी एक काम करूंक ना, हांगा आमी एसेंब्लीच्या पोतान झाडू सुद्दां मारलेलो आसा। कांयच आमी 3 वर्सांनी पेशन्स काडटा, कांयच कोणाक काय म्हणूंक ना, गाळी घेतलेली आसा, सगळें घेतलेलें आहा, पूण आमकां एकूच डिमांड, आमकां हांगा कन्फर्मेशन जाय। कॉन्ट्रॅक्ट येता ते 15 तारखेक आमचो काबार जाता। इंटिमेशन कांयच दिवंक ना, फक्त म्हणटा ते आमकां हे आमी आसा ते लास्ट आमचें, तुमी एक जाल्यार एक्सेप्ट करा नाजाल्यार वयता जाल्यार चला सोडून। इतलेंच सांगपाक जाय की सीएमाच्या थ्रू मातशी तरी आमकां हेल्प जाय आनी आमकां होपसूच दिसना। सीएम म्हणटा हांगा जॉब सिक्युरिटी आपूण दितलो 100%, अमके वर्सां काम जालें म्हणटूच कन्फर्मेशन मेळचेंच पडटलें। आमचे गोंयचे भुरगे हांगा हे मरून काम करता जाल्यार गोंयचे भुरगे अशें काम करून जर भायर पडटा, आतां खंय कॅम्पस इंटरव्यू, आयज कॅम्पस इंटरव्यू चालू आहा, फाल्यां कॅम्पस इंटरव्यू चालू आहा, अशे भुरगे काम करून जर भायर पडटा जाल्यार कॅम्पस इंटरव्यू घेवन फायदो जातलो की नाही? आतां जर आसा तांकांच कांय मेळना जाल्यार कितें करून कॅम्पस इंटरव्यू फायदो? हय, कोल्हापुरात चालू आसा, ऑलरेडी तेंच्यांनी 50 भुरगे घेतलेले आसा। ते आतां म्हणटा ते आमी तुमी वयता जाल्यार चला, आमची तयारी आसा, 50 आमी भुरगे रेडी केल्ले आहा। इवन आमी कालच्यान अशे 3 दीस जाले, सॅटर्डेच्यान आमचें चालू आहा। सॅटर्डे आमकां ते येता आपलीच डिमांड सांगता, आमचे कोणूच एक्सेप्ट करपाक तयार ना। तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आतां डेली अनस्किल कोण मेळटा तांकां ते खंयच्याय मशिनाचेर लायता, जे रिस्की आहा आनी कितें आसा, आनी काम करून घेता, प्रोडक्शन काडपाचें काडटा, पूण आमचें पडलेलें ना। इतल्या वर्सां इवन जॉयनिंग जातना आमकां एचआरान स्वता होप दिल्ले की आपूण आसा, भियो नाका। जे भुरगे येवपाक रेडी नाशिल्ले तांकां आवय बापायक तेणी फोन करून कन्वेन्स केल्ले, तुज्या भुरग्याक धाड, फ्युचर तेंचें बरें जातलें हांगा म्हणून, पूण आतां तो आपणान म्हणूंकूच ना म्हणटा। कोलवा दर्यादेगे वयली सुमार 30 बेकायदेशीर दुकानां पर्यटन खात्यान मोडपाक घेतल्यात। पर्यटन खात्याचे कारवाये विशीं राती उसरां केलें, ताका लागून ते नोटीस आव्हान दिवन स्टे हाडपाक मेळूंक नाशिल्ल्याचे दुकान धनी सांगतात। पर्यटन खात्याचे हे कारवाये आड तांणी तिडक उक्तायल्या। गोंय खंडपीठाच्या आदेशा प्रमाण पर्यटन खात्यान ही अतिक्रमण हटाव मोहीम हातीन घेतिल्ल्याचे खात्याचे अधिकारी सांगतात। हे कारवाये वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो। आमगेले लायसन्स शेडा लायसन्स आहा तें 2035 आहा, ती म्हाका केला आनी मुगे रिवॉक केला विथआउट टेलिंग एनीथींग, आनी हेजे हांव धंदो करतालो आनी सांगप ना काय ना। राती 9:30 येयले आनी म्हाका ही ऑर्डर सब केल्या, हांव नाका गव्हर्मेंटाचे केसो रूल ते 9:30 येवन म्हाका सब कोताय ते, आनी टायम ना, आमी स्टे हाटवले म्हणून टायम ना, ते आतां म्हणटा तूं काड सगळें शेट बीट काड, आमगे धंदो कितें चलोवपा जाता, आमी हेजे सारे धंद्याचे आमी जियेताय, पूण आख्खे लायफ आमी भायर वचनासतना आनी सगळे म्हणटा लोक लंडन वयता म्हणटा, एकला लोक लंडन वयता, आमगे गव्हर्मेंट आमी केअर घेयना, आमी केअर आमी गेलो जाल्यार आमी रावता ते भाशेन ते गेले खबर ना, तेचे लायसन्स दिताय तेचे रिवॉक कोताय, म्हाका हें समना कितें। आतां हायकोर्ट हांव समज म्हाका टायम दिनाय, म्हाका टायम दी, 1-2 दीस टायम दी, 9:30 तूं येता राती कडेन आनी म्हाका तूं काड म्हणटा शेड, हांव कितलो कोतो काय आनी म्हाका गव्हर्मेंटाक एटलिस्ट गव्हर्मेंट आमचे हेंकूच जाल्लो टायम दीन, काळी जाल्लोले मिन्स एक वीक टायम दीन, आमगे काडून मानाय मेळनाय, पुलीस मानाय मेळनाय हिंगा काडपाचें। Today we are here to demolish the illegal extensions done to the structures which belongs to the Department of Tourism. There are 5 structures over here into 6, that is totally 30 shops. So this is a High Court monitored case,
And CRZ has passed an order on 13th of October and given the department 1 month of time to demolish all the illegal extensions which have been done to the all the major structures. So today we are here to demolish all the illegal extensions along with my team. So, and along with that, we have been told to remove all the illegal gadas which are there in survey number 37/11. So those gadas also we are going to remove. Some of them have already moved out. Whatever is remaining, we are going to remove those gadas, and we are going to follow those CRZ directions. So we want a letter from the tourism department today itself, to give them permission to allow them so that tourists can sit. Touristan both part shade galpak temporary till you come up to a permanent solution. हे आज जे काढला कोटा लागून काढला पूण आमकी परत जायो शेड्यो कित्याक हिंग शेडींग जरी तर टुरिस्ट हाल ब्रेकफास्ट कोना हाल जेना जाल्यार गोवा टुरिजमा नाव पेडे जातले. That South Goa tourism, Kolwa being the iconic beach proposed, is unable to give breakfast tomorrow morning in a shaded place at Kolwa. So we cannot let this message go. आज डिपार्टमेंटान मेसेज ही धाडल्या आणि आज ते डिमोलिशन आयले बिकॉज समबडी वेंट टू कोर्ट. पूण हाल सकाळी जो ब्रेकफास्ट आहा ते ब्रेकफास्टाक हिंगा सावडेंत बसून ब्रेकफास्ट दिवपाचो आमगेलो म्हाका स्वता कायदो. वी बीइंग हियर वी नीड टू अलाव दॅट टुमोरो मॉर्निंग टुरिस्ट कॅन हॅव ब्रेकफास्ट अंडर शेड आनी शेड ना. सो शेड दिवपाची आता प्रयत्न म्हाका स्वता टुरिजम डिपार्टमेंटान ताबडतोब करपा जाय सो दॅट नोबडी टेक्स दीस पीपल टू कोर्ट. हाल टुरिजमान जरी तरी आज सांची बसून लेटर ड्राफ्ट केली. आय विल टॉक टू निखिल, आय विल टॉक टू ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर रोहन काउंटे हू आय मेट हिम येस्टरडे ऑल्सो. आज सांजचा उलयतलो अँड रिक्वेस्ट देम टू कम अप विथ अ टेम्पररी लेटर फॉर ऑल दी स्ट्रक्चर्स जे कोणागे आज कोटा लागून ते आज काढला ते परत सकाळ फुडें कित्याक ब्रेकफास्ट दिवपाक गरज आसा फाल्यां. रेल्वे रुळाच्या दुपट्टीकरणाचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय जाल्यार भौशीक सुनावणी घेवचीच पडटली. भौशीक सुनावणे उपरांतूच हो प्रश्न सुटपाची शक्यताय आसा. कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज सांगता. मंगारा आंतोन वाजान वेलसावच्या लोकांची भेट घेवन तांची गाराणी आयकून घेतली. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर उपजिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा भौशीक सुनावणी दवरची अशी मागणी तांणी केल्या. कांय दिसांनी वेलसाव पंचायतीन ह्या विशयाचेर बसका घेवन अशीच मागणी केल्ली. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना म्हाका वेलसांवचे सरपंच आनी म्हाका कळयलें की आमचे वेलसांवचे भाव ते एफेक्टेड जे लोक आसा तांकां ते उलोवपाक सोदता, डिस्कस करपाक सोदता. तेन्ना हांवें तेंका ताबडतोब हांवें ताका रिप्लाय केली तेजो आमी बसोन जाता ते भाशेन आमी सॉर्ट आवट करया. आनीक आयज हांगासर सगळी इफेक्टेड आमची जी भाव भयणां वेलसांवची जी रेल्वे इफेक्टेड आसा ती हांगासर आयली आनी आमचे मदें हांगासर डिस्कशन जालें. आनीक डिस्कशन जाता तेन्ना अशें एक मुद्दो येयलो की आमी डेप्युटी कलेक्टरे कडेन पब्लीक हियरींग कित्याक घेवची न्हू. तेन्ना सगळ्यांनी एक मान्य केलें खरेंच हें आमचे भितर जाता. कित्याक डेप्युटी कलेक्टर एक स्टोरी सांगता, आमचे जे इफेक्टेड लोक आसा ते एक स्टोरी सांगता. हाचे भितर एक कितें तर सोल्युशन दिवपाक जाय वा हें कित्याक लागून अशें जाता तें म्हाका दिसता आमी जें पब्लीक हियरींग जालें जाल्यारूच. मोपा विमानतळा खातीर जमीन गेल्ल्या शेतकारांक नोकऱ्यांक प्राधान्य दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. जमीन वगडावपी शेतकारां उपरांत नोकऱ्यांक पेडणेकारांक प्राधान्य दिवपाचें मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्ल्याचें आमदार प्रवीण आर्लेकारान सांगलें. तशेंच फुडल्या एका म्हयन्या भितर शेतकारांक जमनीचो मोबदलो मेळटलो अशें ताचें म्हणणें. पेडण्याचे सगळे सरपंच तशेंच आनी बसन मागीर सीएमान आमकां काल खूब बरें दिल्लें आहा. कित्याक सीएमान सांगलां विथीन 1 मंथ आमच्या पेडण्याचे लँड युजर आहा पळय तांकां सर्टिफिकेट मेळटली. ही सर्टिफिकेट आमच्या सीएमान आमकां ती अवेलेबल करून दिल्या म्हणून हांव सीएमाक खूब मनानसून थँक्स म्हणटा. कित्याक ही खूब वर्साची गोश्ट आहा. कित्याक 12 वर्सां जाली पेडणेकार लोक ते खूब त्रास काडले तेंच्यांनी हे सर्टिफिकेट तांकां दिवची म्हणून. कित्याक ही सर्टिफिकेट तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां खूब बेनिफीट आहा इन फ्युचर तेंच्या भुरग्यांक जॉब मेळपाक लागून. आनी तशेंच आयज इतले जॉब्स तेंच्यांनी घेतलेले आहा
ते आमकां लिस्ट दिल्ले आहा, कित्याक आमचे ना म्हटल्यार पेडण्याचे 845 भुरग्यांक घेतलेले आहा पेडण्याचे, तशेंच 250 आमचे इतर भायले आहा सगळे. चिमला वाठारांतल्या जंक्शनाचेर जावपी अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर वयल्या रस्त्यार नवीन सिग्नल बसयतले. तशेंच ह्या वाठारांतलो नवीन फ्लायओव्हर फुडल्या 2 वर्सां मेरेन पुराय जातलो अशें सांता क्रूजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान सांगलें. मंगळारा शिमला जंक्शनाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार ट्राफिक पुलीस आनी हेर अभियंते हाजीर आशिल्ले. स्टार्ट जाले आनी जालां कितें आतां तेचे हे करतात मेजरमेंट घेता सारके कॉलम आतां कितें जाता सदांच फावंडेशन मारता तें इम्पॉर्टंट आसता तें मातशें चुकल्यार मागीर सगळें चुकता. ताका लागून तेंची आतां हे आतां काम ह्या फुडें घेतले खंयचे कडेन कॉलम घालता ते घालतले कळ्ळें न्हू. आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें म्हणल्यार आमी हिंगा पळय कितलेच लोक आमचे गांवचे मेलेले आहा आनी हे जे काम चालू आसलेलें न्हू तेन्ना चड प्रॉब्लम वाडटली कळ्ळें न्हू. कंजेशन जातलें आनी खंयच्यान गाडी येता बाबा कांयच समजचें ना. आनी आतां कितें जातलें हो जो सर्वीस रोड चालू केलो न्हू जाल्यार आमच्या लोकांक चलपाक हिंगा सावन तिका डिस्टन्स वाडलो कळ्ळें न्हू. आतां तो टायम बरी वाडोवचो पडलो. प्लस हिंगा मदें एक सर्कल घालून आमी कितें तांकां हिंगा सावन हिंगा मदें रावपाक मागीर हिंगा सावन थिंगा वचपाक प्रोविजन करचें पडटा लोकांक जाल्यार चड लांब वचूंक जाता. देवळी आहा आनी हिंगा लोडेड ट्रक येता म्हणजे तेंचो बॅलन्स ऑफ जाता आनी स्पीड ब्रेकर घाल्लेलो भाग एक फावटी गाडी धुंवता तेंची म्हणल्यार सर घेवन पळयता हांब्याक मारून हांबो म्हणलो. आतां ती तर हांब्याक मारना जाल्यार हिंगा आनी दोगांक कोणाक तरी उडोवपाची. ताका लागून आमी कितें चिंतताले कांय सजेशन दिलां म्हाजें की हो जो सिग्नल आहा हिंगा ह्या सिग्नलाच्या एक 30 मिटर फुडें आनीक एक सिग्नल घालपाक आनीक तर सिग्नल घातले गाडी थिंगा स्टॉप जावंक जाय. थिंगा स्टॉप जावन तर गाडी येयली न्हू जाल्यार कितें जाता गाडी मागीर स्लो येता नाल्यार डायरेक्ट फास्ट येता न्हू. आनी ते जेन्ना पळय हायवेर पळय ड्रायव्हर चलयता न्हू ते तुका मोशनाचेर चलयता आनी ते स्पिडीर आसता सदांच ते पयले स्टॉप जावंक जाय. हिंगा स्टॉप जाले म्हणून मागीर ह्या सिग्नला कोणें राबोवन तेंकां ते आमच्या लोकांक कशें बरें खातीर. No, first we'll ask the traffic management is a plan how the contractor is going to do. And as sir also has said, MLA, that good suggestions. पण कित्याक हांगा मरे खूब एक्सिडेंट जाता हो स्लोप आहा तो स्लोपाक लागून खूब गाडयो सकयल जाता स्पिडीन येता आनी दे कांट नेगोशिएट द कर्व ऑन टॉप. सो वॉट सर also has suggested it is a good, but we are going to sit with them with the traffic management how they are going to do before the work starts. गुरु नानक जयंती दिसा निमतान मंत्री रोहन खंवटेन बेतीच्या गुरुद्वारकाक भेट दिली. तशेंच ह्या जयंती निमतान ह्या रस्त्याचें नामकरण करून गुरुद्वारा साहेब रोड अशें नांव दवरलें. मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकी हें नामकरण जालें. सीख समाजा खातीरची केल्ल्या गोंयचें हें ल्हानशें योगदान अशीं उतरां मंत्र्यान ह्या वेळार काडली. आज 553वा दीस आमचे श्री गुरु नानक देवजीचे प्रकाश पुरब आनी त्या अवसराचेर एवरी इयर आमी आमची सीख कम्युनिटी हांगा सेलिब्रेट करता. ताज्या खातीर आमच्या पूर्ण गोंयच्या आनी देशभरच्या सीख कम्युनिटीक आयच्या दिसाची परबी एक बरो दीस जातूंतल्यान एक सीख कम्युनिटीन सदांच आमच्या कडेन आमी जावं आमचे पुर्वज जावं
गुरू नानकाच्यान जेन्ना हांगा जावं आमचे अभिमान स्वाभिमान ताणें आमकां वाट दाखयल्ली आसा आनी देशा खातीर जावं नाल्यार गोंया खातीर जावं आपलें कॉन्ट्रिब्युशन ताणें सदांच केल्लें आसा. ताजे खातीर आमी तांकां जो रिस्पेक्ट दिता तो इट इज रियली समथींग वीच इज दे डिजर्व, कित्याक एवरी टायम वेन इट इज इन नीड दे आर द फर्स्ट पीपल टू स्टँड बाय. आमी परवरचे म्हाका कोविडाची याद जाता जेन्ना आमकां सगळ्यां कडेन त्रास जाताले, लोक एकामेकाक पावपाक कमी जाताले, तेन्ना होल कम्युनिटी गॉट टुगेदर, लंगर तयार केले, घराघरांनी पावोवपाची सुविधा केल्यो. आमचे बरोबर कंटिन्युअसली कॉलॉबरेटीव प्रोसेसान लोकांक कशें पावप आनी लोकांचे हित जीव कसो सांबाळप हें तांणी काम केलें. आज सगळ्यां कडेन तांची ज्या तरेन ते कितले व्हडले धंदेवाले जावं हातून जावं गव्हर्मेंटाच्या हातून जावं तांचे पांय जमनीर आसतात आनी लोकां खातीर सदांच वावुरतात. ताजे खातीर आमी मनांत काळजांतल्यान हांगा येता. आमी गुरू नानकजीक जशें आमी आमचे तांचे ब्लेसिंग्स घेवपाक आमी हांगा येतात तशेंच आमी सदांच तांचे बरोबर आसात. तांची कितेंय कामां आसलीं जाल्यार हो रस्तो बेतीम जो कनेक्ट जाता तो तांची एक मागणी आशिल्ली की गुरुद्वारा तो रोड आमचो गुरुद्वारा साहेबाच्या रस्त्याक तांचें नांव दिवचें आनी करून दिवचो म्हणून. तेन्ना आमचो स्वप्नील सरपंच आसतना फाटल्या टेन्युअराक 2020 तेन्ना आमी ग्रामसभेचें रेजोल्युशन घेवन ह्या रस्त्याचें नामकरण करून घेतिल्लें. आज 2 वर्सां कोविडा खातीर गेलीं आनी आज बऱ्या दिसाक ते आज रस्त्याचें इनॉग्रेशन आज जाता. मुख्यमंत्री येवपाचो आशिल्लो, काही कारणा खातीर तो पावलो ना अडचण आशिल्ल्यान, त्या खातीर तो नालो करून घेयात कार्यक्रम. सो आज हो कार्यक्रम जाता जातूंतल्यान ह्या रस्त्याचें नांव गुरुद्वारा साहेब रोड हे नांवाचें आज नामकरण जाल्लें आसा. एक आमची एक ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन सीख कम्युनिटी खातीर जे ते इतलें योगदान करता जाल्यार ल्हानशें योगदान आमच्या कडल्यान जे रिस्पेक्ट आमी दिवंक सोदता तो रिस्पेक्ट हेज टू बी देर फॉर एवर. आनी ते एक म्हाका दिसता रस्त्याच्या नामकरणान जे सुरू जाला इट वील गिव अ लॉंग वे. I extend my wishes to the whole Sikh community on आयच्या दिसाक आनी तशेंच फुडें वता आसतना सगळे बरोबर वतले. दाबोळे विमानतळ ते वेर्णा मेरेन नवीन फ्लायओव्हर बांदतले, पंचायत मंत्री माविन गुदिनून सांगले. रेल्वे उड्डाण पुलाच्या उक्तावण वेळार तो उलयतालो. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट जेन्ना पुराय क्षमतेन चालू जातलो तेन्ना येरादारीचो प्रश्न निर्माण जातलो. त्या वेळार थळाव्यांक त्रास जावपाक जायना ह्या मतीन धरून हे फ्लायओव्हर बांदतले अशें ताचें म्हणणें. की हांगा आमचे ब्रिज ऑलरेडी फ्लायओव्हर सँक्शन जाल्ले आसा. इट वॉज ऑलरेडी गोईंग फॉर टेंडरिंग. इट इज सम 480 crores. Yeah, 480 crores. But now it is going to cross 500 crores because we have asked for additional bypasses, 7 junction points where underpasses where traffic will flow freely for the people living in this area. म्हणजे कोणाक त्रास जावपा नाही ना. आमी हे कित्याक मागला फ्लायओव्हर फाल्यां जेन्ना मुर्मुगांव पोर्ट जेन्ना फुल्ली युटिलायज जातलो and traffic will flow this way, locals should not suffer. Any development that you know that takes place, it should not be detrimental to local people. हे काळजी धरून लोकां आहात हिंगा रावता तांकां त्रास ना जावचे म्हूण हे आमी एडिशनल अंडरपास आमी प्रपोज केला. म्हणून DPR will come within detailed project report will come within a month, maximum 1 or 2 months, and after that it will straight away be tendered. So within 3 months this work of almost 550 crores will be tendered. हे सगळ्यान एक व्हडलें काम आसा. दिवाळेच्या सुटयेंचे वारकरी पंढरपूर वारी करून आपल्या घरा परतल्या. तांणी आपल्या घरा एक एक करून म्हामणी घालपाक सुरवात केल्या. रामतळे हळडोणे हांगा सोमारा म्हामणे जालें. म्हामण्याक देवीक कळसार बरी साडी न्हेसून फुलांनी तशेंच भांगरा घालून तिचो श्रृंगार करतात. तशेंच भक्त देवाची भक्ती करतात. भजन कीर्तन आनी घुमटां वाजोवन आरती करतात. रातच्या 12 वरांचेर तिका तुळशीच्या भोंवतणी उमेदीन नाचयतात. ह्या वेळार ल्हान भुरगीं लेगीत उमेदीन घुमटांच्या तालार नाचतना दिश्टी पडटात. देवीक पावयल्या उपरांत कळसांतले तीर्थ आनी प्रसाद वांटून हाची सांगाता जाता.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. हांव सांजचे तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.